नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपळी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। महाराष्ट्रातली आमदारांची अपात्रता याचिका प्रकरण 31 जानेर मेरेन निकाल दिवपाचो सुप्रीम कोर्टाचो सभापतीक आदेश। कानो मार्केटात 80 रुपया किल। फलोत्पादन महामंडळाचे गाड्याचेर 60 रुपया। डिसेंबरात कानो 100च्या घरात पावपाची शक्यताय। म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हणून जाहीर करपाक सरकार मुद्दम करता कळाव। गोवा फाउंडेशनाची उच्च न्यायालयात अवमान याचिका। मायनिंग विशयावयल्यान दिवचल म्हालातल्या अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा तापली। सैमीक उदका स्त्रोत आनी शेता भाटांचो विचार करचो, थळाव्यांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या फोडाफोडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राचो सभापती सचिन नार्वेकराचेर चाबूक मारल्या। महाराष्ट्राच्या बाबतीन सुप्रीम कोर्टान सभापतीक जो आदेश दिला ते फाटभुंयेर गोंयांतूय अशे तरेचे आदेश येत काय म्हणून आता राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या फुटीर आमदारा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राचो जो सभापती आसा राहुल नार्वेकर हाचेर चाबूक मारला। तुमकां खबर आसतले शिंदे आणि अजित पवार यांच्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडून आपलो गट तयार केल्लो। आता सर्वोच्च न्यायालयान राहुल नार्वेकराक एक निदर्शन दिला, आदेश दिला की जे 34 आमदार आसात शिंदे गटाचे त्यांच्या आड जी अपात्रता याचिका त्याची सुनावणी 31 डिसेंबर पयलीं पूर्ण करची आणि दुसरी जी राष्ट्रवादीच्या आमदाराची जे 9 फुटीर आमदाराची अपात्रता याचिका आसा त्याची सुनावणी 1 जानेवारी पयलीं पुराय करची। तशेंच हो आतां एक पळोवंक गेल्यार गोंयाकूय पासून हिस्ट्री ऑफ डिफेक्शन आसा आनी सिमिलर आसा जे आतां सुप्रीम कोर्टान जे महाराष्ट्राचे बाबतीन जो चाबूक मारला तसोच चाबूक गोंयचो सभापती रमेश तवडकराचेर पडत काय। आमी फाटल्या हितून आढावा घेवंक गेले जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा की जो आदलो गोंय प्रदेशाध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर तो पासून सुप्रीम कोर्टान गेलो 8 आमदारां विरोधात आनी सुप्रीम कोर्टान सभापती तशेंच 8 फुटीर आमदार आसात काँग्रेसीचे तांकां नोटिसो इश्यू केल्ल्यो। ह्या बाबतींत सभापती रमेश तवडकर उलयलो, तो म्हणटा की आपल्याक वेळेचें बंधन ना। असो ज्यूज म्हणून हांव दोनूय पक्षांची बाजू आयकता। सुप्रीम कोर्टान 10 वर्सां लागता केशी हे सॉल्व जावंक आनी हेजेर अशें बंधन काय आसूंकूच शकना असो तो म्हणटा। महाराष्ट्रात पडपी सर्वोच्च न्यायालयाचे चाबूक आनी गोंयच्या फुटीर आमदाराचे डिस्क्वॉलिफिकेशन हाचे भितर कितें पळोवंक गेलें राजकारण शिजतलें आनी नवी समीकरणां तयार जातली हें पळोवपाचें पडटलें। हांव सभापती नात्यांतल्यान जज म्हणजे भूमिका आणि त्यामुळे दोन्ही सायडीच्यान जे आसा न्ही प्रस्ताव जे अनेक प्रकारचे तांचे स्टेटमेंट येता ताजे परत कंपेर करता आणि ते डेट्स मागता, अशा प्रकारची प्रक्रिया ही चालू आसा आणि केन्ना केन्ना ती काम 10 मिनटांनी चलता। क्रॉस जर हें आसत जर जायत न्ही, डिस्कशन आसूं जर जायत न्ही, सादारणशें 1 वर 1.5 वरांच चलता की अशा तरेचे म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर आसा न्ही की म्हजेर डिपेंड नासता ती तांची क्रॉस हें आसा न्ही ताजेर डिपेंड आसता आनी ताजेर फुडलो निर्णय हें आसता। त्यामुळे हांवें घाई करून ती चलना। जेका प्रेसांक सुद्दां ज्या प्रकारचे कांय स्टेटमेंट येता हांव कांय करिना म्हणजे म्हजें रुटीन जें आसा न्ही आज पर्यंत हांव सभापती जातकच म्हजे केस आयले नंतर किमान ताजी हियरींग जी आसा न्ही की म्हयन्यांतल्यान 1.5 म्हयन्यांतल्यान आसा न्ही, जसो विधानसभेचें कामकाज आनी म्हजे बाकीचे सगळे कामां तातूंतल्यान ती रुटीन चालू आसा। म्हणजे हांवें घेतलीच ना अशातलो विशय ना तो म्हाका ना म्हाका टायम डायरेक्शन विशय ना की रुटीन जे आसा एखादी गजाल आज बऱ्योचश्यो गजाली आसता न्ही कोर्टाक सुद्दां जे चलता म्हणजे ताजे निर्णय 5-5 वर्सां 10 वर्सांचो येता मग ताजें क्रॉसींग जी चालू आसता न्ही। हांगा 10 वर्सां विशयच ना, हांगा 1 वर्स सुरूच जाल्यार म्हाका दिसता 1 वर्स जाता तांची क्रॉस तांचे म्हणणें हांवें आयकून घेवपाक जाय न्ही। सध्या प्रोसेस चालू आसा सुनावणी चालू आसा। कानो परत एकदा म्हारग जाला। 80 रुपया किल कानो 100च्या घरात पावपाची शक्यताय आसा।
सोमारा मार्केटात कांदो 80 रुपया किल. मदी मदी पडपी अवकाळी पावसाक लागून कांद्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. ताका लागून कांदो म्हारग जाला म्हण कांदो विकप्यांचो दावो. गोंयांत बेळगांवसान कांदो येता. सध्या जो कांदो बाजारात मेळटा तो वलो. ताका लागून वजन चड आनी किलाक कांदो उणो अशी सध्याची गत. 20 ते 25 रुपया किल या मोलान मेळपी कांद्याचे मोल अचानक वाडिल्ल्यान लोकांचे बजेट हल्ला. डिसेंबर मेरेन कांद्याचे मोल 100 रुपया मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. पहले तो 40-50 था, अभी थोड़ा महंगा हो गया। हाँ, क्यों महंगा हुआ है? तो अभी बारिश बीच में बारिश पड़ा ना, बारिश की वजह से थोड़ा महंगा हो गया। अभी 80 चल रहा है। हाँ। 40 में तो और भी बढ़ने वाला है कुछ ऑनियन? और भी बढ़ने वाला है, पता नहीं चलेगा। कल 100 तक जाएगा, पता नहीं। 100 तक? ओके, मतलब नया कांदा आने वाला है. टिका है टिका। महंगा और महंगा होगा। कल 70-60 था, आज डायरेक्ट 80। बाजारात 75 ते 80 रुपया किल या मोलात सध्या विकपी कानो गोय फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यार मात 60 रुपया किल या मोलान मेळटा. कानाचे मोल वाडिल्ल्यान सध्या सर्वसामान्य सहित भजेकार आणि हॉटेल व्यावसायिकांचे गणित हल्ला. आयजचो कांदो आयज आमी पळय कांय सामान आमी दिसभर आमी धंदो करता. तितून आमी पयशे काडटा, भाजये घालता कांदो विविध तरेन तो कांदो घालता. आमकां चड लागता, आमकां असो न्हू, खूब जाणां लागता, उदकाक लागता आनी कोणाक लागता. पूण तेजो तो दर पळय जाल्यार आमी दर आमची दर आनी ते कांद्याचे दर आमी दर वाडोवंक शकना. पूण कांद्याचे दर आयज तूं म्हणटा 200, काल 50 म्हणटा, फाल्यां 100 जावंक शकता, सांगूंक येना. हेचेर खंय तरी नियंत्रण आसूंक जाय सरकाराचें. इवन ना जाल्यार हॉर्टिकल्चराचें तरी मातशें नियंत्रण दवरून हॉर्टिकल्चरान तरी तो सप्लाय करपाक जाय. आनी जाता तितलो सामान्य लोकांक ताचो कसो तरेन कमी तरेन पावता तें पळोवंक जाय. नाजाल्यार फुडें आमकां सामान्य लोकांक इतले त्रास जावन जातले, धंदोच नाका कसो दिसता लागता. कांद्याच्या मोलान फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान वाड जाल्या. या वाडीक लागून जेवणातलो, भाजयेंतलो, भज्यांतलो, सालादांतलो आनी कांद्याचेर अवलंबून आशिल्ल्या कितल्याशाच खाणांतल्या जिन्नसांतल्यान कांदो थेट गायब. मोल देंवता तेन्ना आतां परत कांदो पळोवपाक मेळटलो अशी आस्त. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करपाक सरकार मुद्दम वेळ मारून व्हरता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा. अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व केलो जाल्यार सरकाराक खणी सुरू करपाक लेगीत मर्यादा येतल्यो अशेंय ताचें म्हणणें. तशेंच गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयांत गोंय सरकारा आड अवमान याचिकाय दाखल केल्या. गोंयचे भवितव्य जर सरकाराक सुरक्षीत दवरपाचें आसा जाल्यार बेगोबेग सरकारान टायगर रिझर्व आसा तो नोटिफाय करप गोंयच्या अस्तित्वा खातीर गरजेचो आसा. आता सरकार जो डिले करता त्याच्या फाटल्यान कितें आसा की काही मायनिंग जे आसा, काही लोकांक, काही राजकीय नेते जे आसा तांकां दिसता की आमी अभयारण्या भितर काही खणी ज्यो आसा, लोह आणि मॅग्निजाच्यो खणी आसा त्यो चालू करताल्यो. खरें म्हणजे सुप्रीम कोर्टान 2003 स्पश्ट केल्लें आसा की तुमकां 2000 काडपाक मेळचें ना म्हणून हाय लेवल कमिटी जी आसा तेंच्यांनी. तर अशें आसतना केवळ लोकांक गैरसमज करून आपलो हेतू जो आसा तो पूर्ण करपाचो काही धुरंधर राजकारणी प्रयत्न करीत आसा. ही पुराय फट गजाल आसा. कशें आसा न्हू की म्हादय अभयारण्य जेन्ना जाला त्या म्हादय अभयारण्यान केवळ सरकारी मालकीचे जे जंगल आसा, जे जंगल प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री असताना रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाल्ले ते जंगल तो वाठार जो आसा तो अभयारण्या भितर आणि तोच टायगर रिझर्वा भितर येवपाचो आसा. तर असो हो जो वाठार आसा ह्या वाठारान काय लोक रावना. आम्ही म्हणटा की लोकांची वस्ती असलेलो जो वाठार आसा तो त्याच्या भायर आसा. काही अपवाद म्हणून एक जर 10 ते 20 अशी घरां असतली, ती घरां जी आसा ती म्हणजे वांयगिणी सारख्या वाठारान जर आमी गेलेले थंय एक 3-4 घरां आसा आणि बाकी कडेन ते कोर एरिया भितर खंयच घरां बिरां ना. हे पुराय तरेन फड आसा. म्हादय सँच्युरी ही टायगर रिझर्व हो नोटिफाय करपा खातीर जी हायकोर्टान दिल्ली मुजत आसा 3 म्हयन्याची मुजत ती सोंपल्या. अजूनही सरकारान टायगर रिझर्व हो नोटिफाय करूंक ना आणि ही जी नोटिफिकेशनाची डेट आसा ती एक्सटेंड करची म्हणून तेंच्यांनी एक याचिका घातला. ही याचिका अजून मेरेन सुनावणेक येवपाची आसा. ते फाटभुंयेर गोवा फावंडेशन हेणी एक अवमान याचिका घातला.
अजूनय टायगर नोटिफिकेशन अजून सरकार अजून फाटीं फुडें जाता ही नोटिफाय करपाक, देखून हाचेर दखल घेवची म्हणून बुधवारा हाचेर सुनावणी जातली. ह्या बद्दल आमी एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकरा बद्दल जाणून घेतले कित्याक सरकार फाटीं फुडें जाता वा टायगर झोन नोटिफाय करपाक. तेंचें म्हणणें स्पश्ट आसा. 2 गजाली टायगर झोन नोटिफिकेशन, टायगर रिजर्व नोटिफिकेशना भितर एक कोर झोन, एक बफर झोन. कोर झोन आसा, कोर झोना भितर सगळे जंगल, घनदाट जंगल, तितून लोक वस्ती ना, बागायती ना, शेतां ना, कांयच ना. तो कोर झोन तेंच्यांनी नोटिफाय करूं येता. बफर झोनान ज्यो ह्या आसात ते बफर झोनाक ते हें मेळ्ळा, बफर झोनाक रिलॅक्सेशन मेळ्ळा फ्रॉम टायगर झोन, जितून जी घरां आसा, प्लांटेशनां, बागायती आसा. सो हातून मुद्दो क्लियर आसा. पूण सरकार खंय फाटीं फुडें जाता कित्याक मायनिंगेक लागून, जितून बॉक्सायट आनी हेर मिनरल्स मायनिंग आसात ताका लागून सरकार खंय फाटीं फुडें जाता. आनी जे कोण क्रॉनीक कॅपिटलिस्ट आसात, हितून ह्या मायनिंग बिजनसान इंट्रस्ट घेवपी, तेच खंय तरी लोकां भितर भंय घालता टायगर रिजर्वा बद्दल. खऱ्यांनी जे 70 वाठारांत जे रानांनी आनी सेंच्युरीक तेंकोन जे लोक रावतात तांकां खऱ्यांनीच खंय भिवपाची गरज ना. टायगर रिजर्वाक लागून तेंचेर कसलोच हावळ येवचो ना अशें प्रोफेसर राजेंद्र केरकरान सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नलेकरा सयत, पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मायनिंग विशयावयल्यान दिवचल म्हालांतल्या अडवालपाल पंचायतीची ग्रामसभा तापली. 2008 ह्या वर्सा लोकांचेर घाल्ली केस फाटीं घेवची, सैमीक उदका स्त्रोत आनी शेतां भाटांचो विचार करचो, ताचे उपरांतच मायनिंग सुरू करपाक NOC दिवपाचो विचार करचो अशें नेटाची मागणी अडवालपालचे ग्रामसभेत लोकांनी फुडें केली. तसो थारावूय ग्रामसभेत घेतलो. मायनिंगेक NOC दिवचे पयलीं आमदार आनी संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. आमची जी मीटिंग झाली आहे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा, यामध्ये जो मायनिंगचा विषय आहे त्याबद्दल चर्चा करण्यात आलेली आहे. आणि त्यानुसार आमचं असं ठरलं आहे की त्यामध्ये मायनिंगचं जे व्यवस्थापन आहे त्यांना बोलवून, तसेच MLA, माननीय MLA पिचोलीचे त्यांच्यासह आमच्या ग्रामस्थांसह एक त्याची मीटिंग घ्यावी आणि त्यांचे जे पुढचे काय जे कार्य आहे काय त्याबद्दल आम्हाला सगळे डिटेल्स, आम्हाला इन्फॉर्मेशन त्यांची लागेल. तसेच आमचे जे गेल्या ज्या मायनिंगमध्ये काही महिलांना तसेच लोकांना त्यामध्ये त्यांच्यावर कोर्ट केसेस चालू आहे, तर तीही लवकरात लवकर मागे परत घ्यावी असं आमची त्यांनाही तिथे आम्ही त्याबद्दल आमचं बोलणं याबद्दल डिसिजन झालेलं आहे. आणि आता पुढची जेव्हा मीटिंग होईल त्यावर आमचं पुढचे प्रोसिजर काही ठरेल. जोपर्यंत आमचे संपूर्ण ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवले जातील आणि ज्यांना जी हवी आम्हाला जी आवश्यक माहिती आहे ती पुरवली जाईल, त्यानंतरच आम्ही याबद्दल NOC देण्याबद्दल डिसिजन घेऊ. सांगूंक सोदता इतलेंच की ह्यो जेन्ना आमच्यो मायनिंग सुरू जालें न्हू पयलीं 2052 तेच्या पयलीं अशें आमचे जाणटे म्हणटाले की ह्या व्हाळ खोल असले, पाणी असली, शेतां बरीं रोयताले. पूण आतां हें मायनिंग सुरू जाले पयलीं उपरांत 2060 जेन्ना पावडर वर्क जाली न्हू तेन्ना जी माती येयली आनी सगळी शेतांत नश्ट जाले. शेतां बंद पडली, पाण बंदारे घालताले ते बंद पडले आनी जी व्हाळाची खोली असली ती सुद्दां नश्ट जावन गेली. मायनिंग जालें काय आतां शेती आतां तर सद्या कोण नश्ट जाल्ले तर भितून आहात ते. बागायतींक न्हू म्हटल्यार पाणी ना, मूळ उद्देश बागायतींक पाणी नासल्या कारणान बागायती सुके पडोंक लागले. जी ही सुंदरता आनी मायनिंग लागून वयतली. आनी प्रदूशण जर म्हणशीत जाल्यार ते कोण गांव आसा कमीत ते आमचे जे शर्वाणी सांतादुर्गेचे देवूळ जे आसा ते फक्त 15 मिटरांक मायनिंग लागता. मुरगांव पालिकेन दुकानदाराकडेन वेवसायीक परवानो नाशिल्ल्यान वास्को 2 दुकानांक कुलूप लायले. 30 वर्सां वेवसाय करपी दुकानदाराकडेन लेगीत वेवसायीक परवानो ना. सुमार 250 दुकानदारांनी लायसन फी भरिल्ली ना अशी माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिल्या. आमचे म्युन्सिपालिटी स्टाफ, आमचे इंजिनियर, आमचे सगळे आमी म्युन्सिपालिटीक ऑर्डर दिलेली आहा. सगळ्यांनी हांगा आमच्या सिटीन सगळे भोंवन जितले जे बिजनस एक्टिविटी कोण करता तेंची ट्रेड लायसन रिन्युअल नाजाल्यार कोणी ट्रेड लायसन बिजनसाक काडूंक ना तेंच्या चॅक कर. ऑलरेडी आमी 8-10 दीस जाले आमी चॅक करताले. आतांच्या मेरेन आमकां 8-10 दिसांनी 250 केसी अशे येयलेले आहा जेंच्यांनी थोड्यांनी एप्लाय करूंक ना आनी थोड्यांनी रिन्युअलूय करूंक ना. तशें आयज ऑलरेडी आमी 2 शॉपां सील केलेली आसा, एक हार्डवेअर आनी एक बूक स्टॉल. ते बूक स्टॉल म्हणजे ते 30 वर्सांचो बिजनस करता पूण तेणी अजून केन्ना ट्रेड लायसन करूंक ना. म्हटल्यार इतली आमची वायट परिस्थिती आमच्या वास्को शहरान चल्लेली आसा. म्हणून आमी हें आतां खोपांक दिवपाना. जे कोणी बिजनस करता तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीचे पयशे म्युन्सिपालिटीक पावोवपाचे. आमी तांकां नोटीसी धाडलेले आसा. नाजाल्यार आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले, नाजाल्यार आमी सील मारतले.
आयतारा तिनसांजेर म्हापसा करसवाड्या वयल्या मलीक बेपारी हाच्या घरच्या वयल्या माळ्याक शॉर्ट सर्किट जावन अचकीत उजो लागलो. म्हापशे उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धाव घेतली. उजो खर आशिल्ल्या कारणान पिळणच्या उजो पालोवपी दळाकूय घडणूक थळार आपोवन हाडले आनी साबार यत्न करून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या उज्याक लागून जिवीतहानी जावना, मात सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उक्तायलो. आमकां सादारण 19:04 कॉल आयलो. आमी तुरंत गाडी टर्न केली. हांगा पळयलो जाल्यार उजो भितर आसा, बाबा तेजे उदक फर्स्ट फ्लोर आहा आनी फर्स्ट फ्लोराचेर वयर तुजें उदक आसा. सो आमी भितर गेले, घरान भितर सरून ताजे बरोबर एसिस्टंट म्हाका कलंगूट करता आमी सगळ्यांनी भितर वचून इतलें फास्ट काम केलें. हांव एप्रिशिएट डॅम तेंच्यांनी बरें काम करून रोखडोच 5-10 मिनटां भितर त्यो अंडर कंट्रोल हाडलो. भितर उदक मारतना आमी खूब आमकां त्रास जाले, कारण वयर नळे आसले तेजे, ते नळे वयर प्रेशराचेर मारतना फुटून सकयल पडटाले. ते आमचे तकलेर पडोंक शकता आसले, आमच्या एका ड्रायव्हराच्या पांयार पडले आनी तशेंच आमी भितर सरले. उजो कंट्रोलान हाडल्या उपरांत मागीर आमी आनी एक गाडी आपयली. तर आमकां आनी फुडें मेजर जावंक जायना म्हणून आमी प्रिकॉशन म्हणून आनी गाडी आपयली सिलेन फायर स्टेशन. ते बी पावले, तेंच्यांनी आमकां एसिस्ट केलें. तेंच्यांनी आमचे गाडयेन उदक ट्रान्सफर केलें आनी ते आमी उदक कंटिन्युअसली मारून उजो कंप्लिटली क्लियर पेटलो. म्हणजे कितें वयर फॅन लायलो. फॅन लायल्या उपरांत ते शॉर्ट सर्किट जालें. फॅना कडल्यान ते स्टार्ट जालें. उजो तो सारकोच पेटलो. फुडल्यान कांय जावना, मदल्या घरांत वयर सारको रस्तो सारकें हें जालें. कितें कांय जावना, फकत पंख्याचेर फॅना कडल्याचो वयर सारको उजो. हय, आमी सगळे शॉपार आसले, सगळीं बायलांच आसलीं घरांत. दादलो मनीस कोणूच ना. आमकां तिचो फोन येयलो म्हणून आमी धांवून येयलो सगळे. सगळें कितें कितें आसलें तें जळ्ळें न्हू. मागीर फायर ब्रिगेडीक आपोवन तें कंट्रोल केलें उजो. अरावंड 6:30 कोणा ना, सगळे धांवन भायर सरले घरांतले. कोण ना घरान अशें, म्हणजे आसलेली बायलांच आसली, सगळीं धांवन भायर येयली. सामान चडशे कपडे दवरपाक सारकें आमकां काळोखानूय कळना कितें भितूर कितें आहा कितें ना तें. कितें पोटमाळ आशिल्ली वयर? ना पोटमाळ तशें कांय ना. तशें पोटमाळ कांय ना. एक अलमारी एक आसा आनी एक खाट आहा आनी कपडे बेड आहे. खाट, अलमारी आनी कपडे. कपडे खूब कितें हें फूल घर आहा तें लाकडाचें न्हू, फूल लाकडाचें तें पोरणे पुर्तुगीज जावाचें तें घर. सगळें ताका भितरल्यान तें लाकूड आसून ताका उजो जालो. सोमारा वास्कोच्या डॉमिनोज दुकानाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. जनरेटराक लागून ही दुर्घटना घडली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. अजून मेरेन लुकसाण कितलें जालां तें कळुना. येयलें की डॉमिनोज कडेन उजो लागला म्हणून आमी आसले ऑलमोस्ट आमी ड्युटी आसले ते पयलीं एक्चुली तिलक मैदानाचेर. सो आमकां कॉलेजान डायरेक्ट नोट केला पयता जनरेटर उजो लागला. इवन आमी एक्टिवेट केलो तो. आतां पळयताले जनरेटर उजो पेट्टलो आसा. ते घेवन पळयताले आमी आमचे गाडी सायकलीच्या कडल्यान एक्टिवेट केलो. लॉस बीन कितले जाला पळय? लॉस आतां रायट आमकां खबर ना लॉस कितलो जाला, बट लेटर ऑन तेंचे भेटले ते सांगतात. फुल्ली हें जाला तो जनरेटर डॉमिनोज पिझ्झाचो. करिना शिरोडकारान गोंयाक आनीक एक भांगरा पदक मेळवून दिला. पेंचाक सिलाट ह्या खेळ प्रकारांत करिनान भांगरा पदक जिखलें. पेंचाक सिलाट खेळांत गोंयाक आतां मेरेन 16 पदकां फावो जाल्यात. हातूंत एक भांगरा पदक, एक रुपया पदक जाल्यार 14 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. This is the first time I have played this sport. I have trained for it for the first time. It's been just 1.5 months that I've trained for it, and yes. Background, actually I was first trained in Taekwondo, and from there my coach, Taekwondo coach Siraj Khan, he has pushed me forward to join Penchak Silat, and then I have trained under Anthony sir, who has taught me the basics, taught me how to fight, and taught me the tactics of Penchak Silat. I'm really happy. I can't really express my feelings right now, but I'm really proud that I did it. I kept up to my word, which I gave my mom especially, and yes, it's a proud moment for me and for Goa that I've won a medal for Goa. That was my main aim, was to win a medal for Goa. So, I would like to urge every child and every youngster in Goa,
girls, boys, whatever. But please join any form of martial art. And Penchak Silat is a really good game. It is technical, but you need a lot of strength also. It gives you a different kind of spirit and power to, be as an individual itself. It's a really good platform. I would urge students to join and train for this. It's a very good platform. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.